सरकाराक गोयच्या पारंपारीक नुस्तेमारीचो व्यवसाय करपी भावांक राखण दिवपाक अपयस आयला। सरकारान एलईडी नुस्तेमारी करपांचेर बंदी घालपाक कायदो काढला, मात तो कायदो तसोच खुट्याळाक लागिल्लो आसा। नुस्तेमारी खात्यान तशेंच गोंय सरकारान हो विशय आजून गंभीरपणान घेतिल्लो दिसना। सरकारान जर हाचेर बेगिनात उपाय काढलो ना तर परत रस्त्यार देऊन आंदोलन करतले, अशी शिटकावणी गोयच्या रापणकाराचो एकवट संघटनेचो सचिव ऑलेन्सियो सिमॉयस हांणी सरकाराक दिल्या। आरडेक्स खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। हे व्हडल्या मनशांकूच सपोर्ट करपाची आयडिया कितें आता तो हरभर येवपाचो एमपीटी कितें म्हणटा आता 50 yards फ्रॉम द हायटाइटल्यान आपणाची म्हणटा। सो रायट फ्रॉम दोनापावल टू बेतूल आयज हे पोर्ट करपाचे हे सगळे करपाचे आयडिया रे गव्हर्नमेंटा कडेन ना। आयडिया कितें फकत फिशरमॅन काबार करपाक जावं ट्रेडिशनल जावं बोटकार तांकां नाकात। ते जाणा फिशरमॅन हुशार मनीस म्हणून आनी आपणाच्या पोटाक लागून आमचे कितें बरें आहा ते प्रोटेक्ट करतले म्हणून, पूण हे चोर हे आमकां काबार करूंक सोदता। पूण आतां ही गव्हर्नमेंटाक इतलेंच सांगता हांव, स्पेशली फिशरीज मिनिस्टर, तूं यू आर फेल्ड एज अ फिशरीज मिनिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल तुवें आयज लाठी चार्ज जाली, आयज बुल ट्रॉलिंग एलईडी लायट हे सगळे आयज बॅन आसा, अजून पासून तुवें इम्प्लिमेंटेशन जायना। आनी गव्हर्नमेंट आयज फोर्सफुल एफआयआर फायल करता आमचे ट्रॉलर ओनराचेर। हांव सांगूंक सोदता की आमी हे एफआयआर फायल केला म्हणून आमी भिवचे ना म्हणून, आनी हे वॉर्निंग सरकाराक ताबडतोब हेंचे एक्शन घे, नाल्यार लॉ ऑर्डर सिच्युएशन आनी जातलो आनी आख्खे गोंयान आमी एजिटेशन करतले। 2 दीस पयलीं आमकां खबर मेळ्ळी की ते बुल ट्रॉलिंग बेतलां बुल ट्रॉलिंग जाता। तशें आमी हांवें काडलो आनी कोस्टल पुलिसाक फोन मारलो। कोस्टल पुलीस म्हणून आले आमकडे बोट नाही भायर वचपाक, आनी ही बोट आहा ती आमी गैरे वचना म्हणून। तशें आमचे थोडे भाव पंढरी ते सगळे फिशरीजाक गेले आनी फिशरीजाक हें केलें कंप्लेन ती बुल ट्रॉलिंग चलता म्हणून। ते सांगूंक लागले की ते आमी बुल ट्रॉलिंग सगळे ऑथॉरिटी आमी कोस्टल पुलिसाक दिली। ते जाले आमचे हे कोण येयना म्हणून आमी बोट घेवन दर्याक गेले आनी 4 बोटयो तिका बुल ट्रॉलिंग करताले। तांकां 2 बोटी धरल्यो आनी 2 बोटी रोप कातरून शूट मारलो। तशें मागीर आमी कितें सांगलें तांकां, तुमी झाडां घातला ती उठाय आनी आनबार बेतला ये, आनी ते 2 बोटीन झाड वयर काडले आनी बेतला येयले। आमी उगत करून रोखडे कोस्टल पुलिसाक फोन केलो आनी कोस्टल पुलीस हाडले। तशी आमी एक लेटर केली टू युनियन, आमी तुमच्या ताब्यांत दिता म्हणून, आनी आज आमी तांच्या ताब्यांत दिले। आमच्या अप्रूज बाबान सांगला की कॅसिनो बोट हाडलेली एजिटेशन करून मागीर भायर काडून दाखयली। सो म्हाका दिसता गव्हर्नमेंटाने आमकां हे एजिटेशन परत करपाक चान्स दिवपाक ना, कित्याक एक एजिटेशन केल्ले गव्हर्नमेंटाचेर अजुनूय तेजो मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी रिपोर्ट जो आसलो तो अजून इश्यू करपाक जायना।